Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu. Ugrab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Yeswe Vandane. Yeswe Aradhane. Yeswe Stotra. Ergan Jesu. Ugrab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. अगर बाबड़ी नो बड़ जीस जपून तळातून कमोगस स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जाऊन आराधनांत वांटिले जावया समेची बेसमा जोडया असं आज विशेष करून आम्ही कामानातलेल्या भाव भयणी खातीर बरी कामां मेळच्या बसोत तशेंच विजानातलेल्या भाव भयणी खातीर बरी विजा मेळच्या बसोत विशेष करून मागता हे संदर्भात सगळे आमची इरादे गरजो सांगाता घालया समे लागीं समयाचो उपकार मागया आनी खंडीत आमी सगळीं बेसांवांनी बरूंक शकता आतां दिंबी पडोवन सम्याक आराधन करूंक स्वागत करून आयल्या हांव तुजे लागीं हे सम्या म्हणलें गीत गावन सम्याक आराधन करया समेचें दर्शन घेवंक अत्रेकून रावया समी आमचेर बेसांव घालून दी म्हूण मागया दिंबी घालून आमी तुजे लागीं आयल्या हे सम्या म्हणलें गीत गावया तुजे लागीं आयल्या येसुमिया तुजे लागीं आयल्या येसुमिया तुजे लागीं आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया कुरपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया राया सर्गीच्या दर्शन दी 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 राया सर्गीच्या दर्शन राया सर्गीच्या दर्शन दी राया सर्गीच्या दर्शन दी तुझे लागी आयल्या येसुमिया तुझे लागी आयल्या येसुमिया महिमा आनी स्तुती
तुका जावं सदा महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा तुझे लागी आयला येशू म्या 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 तुझे लागी आयला Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka sumian Jesu, Oglap tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu, Vandan tuka sumian Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Bersya. Moga coba benino. आम्ही पास्काच्या काळार आसां न्ही पास्काच्या काळार आसां आनी ह्या काळांत आमी उल्हास बरीत आसां वय गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पास्काच्या दुसऱ्या दिसा आमचो पापा देवा दिन जालो न्ही गे आमी बेजारान भरल्या वय गे आतां ताच्या उपरांत बाप सेब आमकां देवान हो केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया लिहांव सोदावो पाप सेब आमकां हो जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडून आमी स्मेह संतोश बरीत जाल्या उल्हास बरी जाल्या देखून कीर्तन 148 म्हणटा हालेलुया 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 सर्गार्थान सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्गार्थान सर्वेस्पराची स्तुती करा उंच सर्गी ताची स्तुती करा उंच सर्गी ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दूतांनो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दूतांनो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा सूर्य आणि चंद्रमा ताची स्तुती करा सूर्य आणि चंद्रमा ताची स्तुती करा परजळीत नखेत्रांनो ताची स्तुती करा परजळीत नखेत्रांनो ताची स्तुती करा उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती करा उंचायेंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती करा मळबावयल्या उदका ताची स्तुती करा मळबावयल्या उदका ताची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा हालेलुया 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 Ergan Jesu Oglap Jesu Aradan Jesu Hallelujah 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन उबी रावया ताच्या मनाक हें गीत गावया संतोष पावा उल्हास पावा म्हणलें गीत गावया सुमेची स्तुती आमच्या खालच्या मनान घालून सगळ्या सक्तेन आमच्या सुम्याची स्तुती आमी करया तळये पेटून सुम्याक आमी हरसिया तळये पेटून ताच्या नांवाक आमी उगळसिया आनी खंडीत सुमी आमचेर बेसांव घालतलो तळयो संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला
समी आमचो निसगवळी आमच्या मध्ये आसा मुखेल्ल्या वेळार पासवो सरोव आमकां दाखोवचो तानेल्ल्या वेळार प्रशांत नितळ उदकाची आपूण वर्स आमचो समी जिविताचो मुंडो आमच्या मध्ये आसा जिविताची झर आमच्या मध्ये आसा ह्या सुमयाक आमी आराधना करुया ह्या सुमयाक सेवता ह्या सुमयाक अत्रेकता कितें सुद्दां नेवचो ना बुकेवचो ना म्हळ्यार सुतोय मी आमकां दिता ह्या सुमयाच्या नांवाची स्तुती कर ह्या सुमयाच्या नांवाक अर्गां दिवया हांव तुजो निसगवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो निसगवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात हांव संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात हांव संदेश आयला देव तुजो मोग करता ते तुका सोडवून दिता देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता सणून गेल्ल्या सोदून आयलो मी आमच्या मध्ये आसा सणून गेल्ल्या अंक पळोवंक आपणूंक आनी गोड करूंक आयलेलो समी आमच्या मध्ये आसा ह्या समीचो मोग करया ह्या समीक आराधना करया समीची स्तुती करया समीची बेसांव वाजोवया समीक आराधना करुया आनी समीची कृपा आमची करून घेवया सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा आपूण व्हरता हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा आपूण व्हरता संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात हांव संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात हांव संदेश आयला देव तुजो मोग करता ते तुका सोडवून दिता देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता हालेलुया 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 हाथ उभारा निरंतर समेची स्तुती करा हालेलुया 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 अर्गात जेजू गुलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया हाला 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 हालेलुया 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 उला मारा बवर्त उला मारा सगळ्यात काळजा उला मारा सगळ्यात सत्य उला मारा आमचं समय आमच्या मध्ये असा सगळं संसार असो दे आमचं रस्ता आमचं बसणार आमचं संभाळणार आमचं देव आमच्या मध्ये असा निरंतरी काळजा तो दे करा निरंतरी काळजा उला मारा आमचं समय आमच्या मध्ये असा गुण करचं समय आशीर्वादाने वर्ष समय बेसवानी नेटवचं समय आमच्या मध्ये असा आमचं जीवित समोर आमची जीविताची झर आमच्या मध्ये असा हे समय आराधना करूया हालेलुया 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 येस वेस 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 वे जेजो 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका सुमिया जेजो अर्गां तुका सुमिया जेजो अगळाप तुका सुमिया जेजो आराधना तुका सुमिया जेजो
हालेलुया 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 बसया मग बाबणीनो कीर्तन 22 म्हणटा 22 Psalm 122 Psalm only 22 22 म्हणटा मुझ्या देवा मुझ्या देवा कित्याक तुवें म्हाका संडलाय कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हज्या बबयची उतरां म्हाका निवारूंक म्हज्या बोबेची उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकारनात कांयच उपकारनात म्हज्या देवा म्हज्या देवा दिसभर हांव उलो मारता दिसभर हांव उलो मारता पूण तूं जाप दिनाय पूण तूं जाप दिनाय दिसभर हांव तुका उलो मारता दिसभर हांव तुका उलो मारता पूण तूं जाप दिनाय पूण तूं जाप दिनाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 रातभर हांव तुका उलो मारता रातभर हांव तुका उलो मारता पूण समाधान म्हाका मेळना पूण समाधान म्हाका मेळना रातभर हांव तुका उलो मारता रातभर हांव तुका उलो पूण मारता समाधान म्हाका मेळना पूण समाधान म्हाका मेळना दिसभर हांव तुका उलो मारता दिसभर हांव तुका उलो मारता पूण तूं जाप दिनाय पूण तूं जाप दिनाय रातभर हांव उलो मारता रातभर हांव उलो मारता पूण समाधान म्हाका मेळना पूण समाधान म्हाका मेळना हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो कीर्तनगारांक सर आमकां कितें सांगूंक खुशी व्हरता पळया दिसभर हांव तुका उलो मारता पूण तूं जाप दिनाय दिनाय रातभर हांव तुका उलो मारता म्हाका समाधान मेळना न्ही गे एक स्त्री फोन करता आनी म्हणटा म्हाका देवा लागीं राग आसा हांव देवा लागीं राग आसा हांव देवा लागीं उलयना हांव देवा कडेन मागोवंकी खुशी व्हरना आनी म्हाका मागोवंकी मन येना कित्याक विचारलें काजर जावन 8 वर्सां जालीं भुरगीं जावना ताच्या उपरांत हांवें मस्त मेडिकल टेस्ट केले IVF केलें पुरा केलें 3 पुटी मस्त खर्च करून IVF पुरा केलें पूण पुरा फेल जालें एक पुटींग केलें फेल जालें ताच्या उपरांत सगळ्यांनी म्हळें आनी पुटींग केलें फेल जालें तिसरे पुटींग केलें फेल जालें आनी तें फेल जालें रिजल्ट येताना म्हाका इतलें दूख भोगता इतली बेजाराय जाता आनी हांव कुटुंबाच्या कार्यांक वेताना तांचे भुरग्यांक पळोवन म्हाका इतले बेजाराय भोगता इतली दूख भोगता जिवीत नाका म्हूण भोगता इतली नोवेनां केली इतल्यो रित्यो केल्यो इतले मागणें केलें जायत्या जाणां मागोवंक सांगलें जायत्या जाणांनी मागलें पूण देव कित्याक आयकना कितें म्हणचें देवाची खुशी मनशाच्या जिवितांत कशें जारी जाता तें आमी नेणाव आमी चिंतिल्लें बरी देव चिंताय चिंतिना कोण एकली स्त्री एका कावन्सिलींग आयली आनी म्हणाली फादर म्हाका काजर जावन 6 वर्सां भुरगींत नातली देवा लागीं मागणें केलें देवाच्या दयेन म्हाका दोगांक भुरगीं दिलीं आनी हांव चिंता हांव भुरगीं नातलीं जाल्यार म्हाका कितली संतोश आसता भुरगीं नातलीं जाल्यार हांव संतोश भरीत आसता भुरगीं जल्मल्या उपरांत तांची करंदाई तांची किरिकिरी तांचे लपडे समस्या पळयतना भुरगीं नातलेली आवय सुभागी म्हणाली म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाच्या जिवितांत मनशान चिंतचें एक देवान करचें आनी एक देखून तुज्या बऱ्याक देवान तें केलां जावंक पुरो देवाच्या कुशेक कल्ती मान घालूंक आमी शिकत जाय देवान म्हाका भुरग्यांचें देणें दिवना जाल्यार कोणाची खुशी
देवाची हा? देवाची हा धक्तेराची खुशी न्ही कोणाची खुशी देवाची देवाची देवान म्हाका भुरगें देणें दिलां जाल्यार कोणाची खुशी देवाची स्वीकार करचें कोणें देखून कोणा कडेन रागार जायचे आमी हा? हा? म्हजे लागीं रागार जावंक ना हांवें कोणा लागीं रागार जावंकूच ना कळ्ळें गे हांवें रागार जावचें न्ही रागार जावंक कांय ना हांगासर कळ्ळें गे हांगा पळय देवाचें उतर म्हणटा दीस रात हांवें तुका उलो मारलो तुवें जाप दिली नाय रातभर हांवें तुका उलो मारलो हा म्हाका समाधान मेळोंक ना कळ्ळें गे समजलें थोडे फावटी देव आमच्या बऱ्याक उगवत रावता पूण थोडे फावटी समाधान आमकां मेळना कित्याक समाधान आमकां मेळना रातभर सोमयाक हांवें उलो मारलो आनी समाधान म्हाका मेळोना कित्याक भोवतान मगोन आनी हांवें चिंतचें म्हजे विशांत कळ्ळें गे हांवें चिंतचें म्हजे विशांत म्हाका मागलें मेळत जाय मेळना जाल्यार ना समाधान देवाची कुशेक गलती मान घालूंक हांव रेडी ना तयार ना जाल्यार थोडे फावटी आमकां समाधान मेळना हांवें सांगलें जायचें हांवें मागलेंच मेळचें आनी हांवें म्हाका जायचेंच जायचें म्हणून हांवें हट्ट धरून बसलो जाल्यार म्हाका समाधान मेळना देखून देवाचें उतर म्हणटा म्हाका सोमया म्हूण उलो मारतलो सर्गेच्या राजाक रिगोसोना देखून पयलें कितें करी जाय हांवें कोणाची खुशी सोदी जाय देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत सोदीचें आनी देवाची खुशी करतना म्हाका दूख कंत बेजाराय भोगता जाल्यार तातूंत एका रितीचें समाधान आसा की ना आसा देखून हें मुठीन दवरूंक जाय थोडे फावटी म्हजें खंय काळीज आसा थंय म्हजें खंय म्हजें दिर्वे आसा थंय म्हजें काळीज आसा दिर्वेन दवरून हांवें जर तर मागणी भेटयली जाल्यार ताका देवातावन जाप मेळना कळ्ळें गे म्हजो स्वार्थ म्हणलें दिर्वे हांवें दवरलो देवाक उलो मारलो जाल्यार देव जाप दिता ती ना म्हजे स्वार्थ म्हजें हट्ट म्हणलें दिर्वेन दवरलो हांवें बोब मारली जाल्यार अख्खी रात देवाक बोब मारली जाल्यार म्हाका समाधान मेळना देखून देवाची खुशी कितें आसा तें हांवें मानून घेवंक जाय म्हाका मेळ्ळो या ना मेळ्ळो देवाचे खुशेक गलती मान घालूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन थोडे फावटी आमी मस्त स्वार्थी जाता म्हाका आशिल्लें म्हाका मेळजेच कळ्ळें गे थोडे फावटी देवाच्या कुशेन तें ना जावंक पुरो समजलें देखून आमी कुशेन गलती मान घालून रावता जाल्यार आमकां समाधान मेळटा ना जाल्यार ना समाधानच आमकां आसता न्हीद पडना त्यो संगती गुंतात आनी आमकां किराराय करता देखून एगडी बोडोळे दांपी आमी केल्ल्या पातकाची दूख दर्या म्हजो स्वार्थ म्हजीच खुशी म्हजीच आशा जावंक थोडे फावटी आमी आशिल्ले आसा खोटे मनीस आमच्या जिवितांत आसात कुटुंबांत आसात समोर आसात खोटे मनीस पूण तांचे विशयान आमी चिंता तो खोटो मनीस इतलो बरें करता इतलें बरें करता मागीर तो वयर येता हांव कितें अशें थोडे फावटी चिंता त्या खोट्या मनशा विशयान चिंतिनाका बघा तुजे विशयान चिंत तुका रचलेल्या देवा विशयान चिंत तुजी खुशी कितें म्हणलें समजून घे गलतेपणान ती स्विकार कर त्या प्रमाणे मेठांक काड आनी खंडीत तूं जैती वोंद जातलोय जैती वोंद जातली समाधानाचें जिवीत तूं जीव सोगतलोय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता ही घडी बरदोळे दांपी आमी पश्चात्तापवया आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया मोक्षाने मागया बोगूस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका सुमिया बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका सुमिया हांव येपाकी हांव येपाकी हांव येपाकी हांव येपाकी
मुझे दया दाक बुगुस मका सुमिया मुझे दया दाक बुगुस मका सुमिया दोळे दापा तुमच्या बदकाची दुखदरा बक्षणे मागा तुमचे कुटुंबाचे पातक तुमचे भुरगेंपणाचे पातक सम्या मुखार दवरा कणवड्यान दिनपणान पातकाची दुखदरा काकुळत मागा क्षमा करू भगवन क्षमा करू भगवन क्षमा करू भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो भगवन मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मैं हूँ पापी मुझ पर दया करो ओ क्षमा करो भगवन मुझ पर दया करो क्षमा करो भगवन भुगस्मका सुमिया भुगस्मका सुमिया भुगस्मका सुमिया भुगस्मका सुमिया क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन क्षमा क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन अर्गान तुका सुमियान जेजू हुगळाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र हालेलुया मगळ भाव बहिणीनो आज आम्ही प्रति रितीन कमानात तेल्ल्यां खातीर मागूंक खुशी व्हरता वय गे वय गे न्ही हां मस्त जाणांक कामानांत वय गे मस्त जाणां शिकलेले इंजिनियर जाल्लेले आसात बरीं कामानांत ग्रॅज्युएशन जाल्ले आसात बरीं कामानांत बरें करून शिकप जोडलेले आसात बरीं कामानांत आमच्या भारतांत व्हडलीं व्हडलीं कामानांत उण्या सांबाळाचीं कामां इंजिनियरींग जाल्ल्यांकी सुमार 10-15 हजाराचीं कामां देखून आमचो लोक आमचे युवा जण कितें करतात खंय वतात परगांवां वतात UK वतात ऑस्ट्रेलिया वतात कॅनडा वतात USA वतात गल्फाक वतात कित्याक आमच्या गांवांत फावो तीं कामां नात आसा जाल्यार उणो सांबाळ आनी दिसपट तो ग्रास जोडूंक कस्ट वय गे वरवीं कितली सडल्या न्ही गे ह्या दिसांनी वय गे न्ही मासलेचें मोल मांसाचें मोल रांदवेचें मोल न्ही गे फ्रुट्सांचें फळांचें मोलां न्ही गे तांदळाचें मोल वरवीचें मोल सगळीं वाडलां वय गे
वय आनी दिसपट्ट्या इल्ल्या सांबाळांत दीस काडूंक कष्ट कश्ट आसात. देखून मनीस आमचे शिकलेले सगळे परगांवाक तेणे चड सांबाळ मेळचे कडेन वेतात. जिवितांत कश्ट आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आतां पळया अशी मदें झुजां जालीं जाल्यार आतां भारत आनी इंडो पाक न्ही झगडें चालू आसा. दिसान दीस झगडें चड जाते आसा. झूज जाय गी आमकां नाका हां नाका नाका झूज जाय गी. नाका पाकिस्तान सामको थोडी राग येता मारून उडे आमी जाता पूण जाल्यारय आमी तशें करूंक जाता ना जायना. पाड मनशां मदें बरे मनीसी कश्ट जातात वळवळतात वय आज झूज जालें जाल्यार पाकिस्तानाक मात कश्ट न्ही आमकांय कश्ट आसात वय गे. वय आं पळय शेजारचीं मस्तू राज्यां आसात न्ही गुजरात आसा राजस्थान आसा जम्मू काश्मीर आसा कितले कश्टार आसात. काळोख करंट ना कसली परिगत आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी पयस आसा आमकां कळना. देशाच्या गडीच्या बागी आसलेल्यांक कळटा कितले कश्ट आसात एक झूज जाल्यार. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खोटे मनीस अमायक मनशाची खून करता आसतना आमकां इतली बेजाराय जाता इतली दूख भोगता राग येता. मनीस स्वार्थी असल्या मनशा खातीर मागची गरज आसा वय गी न्ही. वय आं मागची गरज आसा. देखून पळया आमच्या भारत देशान बरें स्टेप काडलेलें आसा. कित्याक म्हळ्यार अमायक लोकांक जिवेशी मारचें सारकें न्ही. तशें म्हणटा आसतना ह्या झुजांत जावची जायती नुकसान आसा नुकसान तें आमकांच बरं न्ही गे. देखून आमी माग जाय सगळ्या राष्ट्रां बसून मागची गरज आसा. सगळ्या राष्ट्रां बसून मागया. संवसारांत शांती समाधान स्थापन जावं दी म्हूण मागया. आनी अशें केल्ले वरवीं कितें जाता मनशा कुळाची प्रगती जाता. झुजां जाल्यार कितें जाता नास कामां मेळनात न्ही गे. वय हां मार्केट डावन जाता. लोकांचे पयशे वेतात. संदिग्ध परिस्थिती उपजता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तशेंच कामां नासतना मस्त लोक वस्तून आसा. देखून हे सगळे मोठीन दवरून सोम्या मुखार ही सगळीं राष्ट्रां आमचो भारत देश गुंतवणुकीचीं राष्ट्रां सगळीं राष्ट्रां सोम्या मुखार दवरया. एका मनाची काळजाची जावन स्वार्थ राग मसूर द्वेश सांडून सगळीं राजी जावंक बरें करना सगळ्या लोकांचो मोग करचे तसली जावं दी म्हूण मागया. तशेंच आमकां नव्यान पापसाहेब मेळ्ळा न्ही गे. वय वय गे. वय हां ह्या बसो देवाक आमी अर्गां दिया. 69 वर्सांचो 69 इयर्स वर्सांचो पापसाहेब अमेरिकाच्या चिकागोचो न्ही गे. 6 ऑगस्टीन धार्मीक मेळाचो एक यासक एक बिस्प एक कार्डिनल एक पापसाहेब जावन आमकां मेळ्ळा. देवाक अर्गां दिया. ताच्या मार्गदर्शनाकाल आनी ताच्या मुखेलपणाकाल पवित्र सभा आणकी जिवाळ जावं दी क्रियाळ जावं दी पापा लिओ सो देवाच्या काळार म्हूण मागया. तशेंच आमी मागया. आज विशेश करून दैतो लोक कश्टून आसा. कित्याक वरवीं कठीण दगी वरवीं विरंकूळ दग आसा न्ही गे. वय आसा की ना. आसा रांदच्या कुडाक वचूंक जाता ना हां ना ना गे. येस बाथरूमाक येता ती रांदच्या कुडाक वचूंक जायना. उज्याची दाव बैली दाव न्ही गे भारी कश्ट. आं देखून म्हणटा ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बरो पावस आमकां जाय जे वेळार भुमीक थंड करूंक जाय. जनवरांक मनजातीक न्ही गे वय वय गे. रुखा झाडांक वय गे. वय पळया आधुनीक काळार आतां रानांत खंय झरयात खंय उदक आसा पुरो सुकला न्ही गे. वय थंय आसलेल्या मनजातींक जीवदाळींक बरो उदक जायचें की ना जायचे जाय की ना. जायचे पाप नातल्या ती वळवळून मरतात. मनशा कुळांक पंचायता तर्फेन आनी खंयच्या आनी वय गे नळांतल्यान गे हाली म्हूण उदक दितात पूण तांकां खालें करचें. देखून आमच्या घरा बगलांनी सोदून येतात थोडे फुडें उदक सोदून येतात आनी आमी खालें करता व्हडलो दांडो काडून मारूंक रेडी रावता ओनाके बरोबर न्ही गे. हां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देव दयाळ सगळ्यांचो मोग करता. देखून देवा लागीं मागया आमी
बरो पावस धाडून पृथ्वी सगळे करसर जिवयांक प्राणियांक पक्षियांक रुका झाडांक बरें उदक पावस जायशें मागची गरज आसा. मागतात की ना तुमी? माय म्हयन्यांत आमी आसा माय म्हयन्यांत 3 इरादे आमी मतीन दवरूंक जाय. 3 इरादे एक 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 हो माय म्हयनो बाबसेबान आमकां पापा फ्रांसिसान उलो दिल्लो आसा कामान आतलेल्यांक कामां मेळच्या पसून ह्या माय म्हयन्याच्या 13 वेळार मागोवंक. दुसऱ्यान ह्या माय म्हयन्यांत आमकां बरो पावस जून म्हयन्यांतून सुरू जावच्या खातीर बरो पावस आमकां येवच्या खातीर पृथ्वेचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां मेळच्या खातीर मागोवंक आसा. तिसऱ्यान आमची भुरगीं बाळां नवें शैक्षणीक वर्स ह्या म्हयन्यांत सुरू करतात. तांचें वर्स तें जणवायेचें गिन्यानाचें चुरुकाचें बेसांवाचें जावंक आमी मागोवंक आसा. पळया एक आवय आयिल्ली आतां म्हणाली म्हज्या पुता खातीर बरें काम मेळचें हांव मागोवंक आयिल्ली आनी हांगासर निरंतर सोम्या लागीं मागलें आनी म्हज्या पुता बरें काम मेळ्ळां हांव देखून साक्ष दिवंक आयल्या म्हणाली आमची बहीण हांगासर आसा ती तिचे तर्फेन हांव साक्ष दितां. आज असले साक्षी जायत्यो आसात म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. सोम्याच्या नांवान मागलेले सगळे फावो जाता. इस्रायल वचोंक एक भाव आशयतालो जायते पुरी इंटरव्यू ताणें बांदलेली आसा पूण तो पास जावंक ना. जायते पोटी व्हरता म्हूण एजंटान व्हरूंक ना. निमाणें तो खंगल जावन देदेस्पर जावन हांगासर आयिल्लो आनी हांवें हांगासर ताचे लागीं म्हणें नव्यानाच्या वेळार आराधनाच्या वेळार तुजो मागता आनी तूं खंड वचून पावतलोय. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तो आज इस्रायलांत आसा आनी म्हणटा फोन कर बरें काम म्हाका मेळ्ळां देखून बाळू जेजू मारिफात जाबलेल्या बरेपणाक सोम्या जेजूक हांव अर्गां दिता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक तरणाटो 2 फावटी विजिटींग विजा गेल्लो तो 3 म्हयन्यान मेळोना काम परतून 3 म्हयने रावलो निराशी जावन उपरांत फाटी येवचार आसुल्लो आनी ह्या वेळा भायर तो ताणें फोन केलें फादर मागा म्हाका एक काम मेळचें पासून 3 म्हयन्याची अवधी मुगदली आनी एक 3 म्हयने रावलो ताची अवधी मुगदून आतां पुरवा म्हाका ब्रेस्तारा फाटी येवंक आसा फादर शुक्राराच्या आराधना वेळार नव्याना वेळार मागा बाळू जेजू म्हजेर आशिर्वाद घालो म्हणून मागा म्हणलो. आनी हांवें म्हळें कंत करनाका पुरवा ब्रेस्तार म्हजो अवधी आसा ह्या शुक्रारा मागता आनी पुरवा शुक्रारा दिसा तुका बरी खबर फावो जातली. वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया निरंतर सोम्या लागीं त्या तरणाट्या बसून मागणें गेलें आनी 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 ब्रेस्तारा दिसा ताका फाटी येवच्या दिसाच सकाळीं कॉल येयलें आनी म्हळें तूं सिलेक्ट जालाय तूं कंपनीक कामाक लाग म्हणून. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया वर्ते तेणें शुक्रारा दिसा ताणें म्हाका सकाळीं फोन केलें फादर आदल्या शुक्रारा फोन केलें आनी ह्या शुक्रारा म्हाका काम मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सोम्याचेर विस्वास दवरून मागता तो घेता आनी खंडीत भावार्थान मागता तो अदीक चड मापान घेता म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. देखून उबी रावया आमी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरून ही सगळी गरजो आमी सोम्या मुखार दवरया. देवाचें उतर किर्तन 120 आनी 121 अशें म्हणटा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे व्हडल्यान उसारा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे खंय तावन येता म्हजो आदार 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 सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना तो तुझे पाय निसरूंक दिवचो जो तुका राखता जो तुका राखता तो निदाना तो निदाना ना इस्रायल सुराखणो निदाना ना इस्रायल सुराखणो निदाना जेमना जेमेना सुरेस्पर तुजो राखणो सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेमो आनी रातचो तुका त्रास दिवचो ना तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर वताना तू भायर भितर वताना सर्वेस्पर तुका राखतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां सदां काळ आतां सदां काळ पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ह्या सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरया ह्या सोमेचेर बाबार्थ दवरया आमच्या हात अर्द्याचेर दवरया सगळी आमची कूड सोमेच्या हातीन दिया.
माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी म्हजी कुडींतली पिडा शिडा कुडींतली दूख जायते जाणांक हांगासर गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा हांगासर जायते जाणांक तकली बडाबड आसा मायग्रेन आसा पाठीच्या कणाची दूख आसा हाय BP आसा हाय शुगर आसा थंयसर अर्द्यांत दूख आसा थोड्यांक हांगासर काळजाची पिडा आसा आनी 4 जाणांक किडनीची पिडा आसा आनी हांगासर दोगा जाणांक कॅन्सराची पिडा आसा 2 जाणांची युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसात 2 जाणांचे ब्रेस्ट ते दूख आसात आनी डॉक्टरान बायोप्सी जायचे म्हणले आसा हांगासर आसलेल्या 4 जाणांक कठीण तकली बडापड आसा मायग्रेन आसा स्पॉन्डिलायटीस आसा आर्थरायटीस आसा तशेंच म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांगासर आसलेल्या 27 जाणांक विविध नमुन्याचे टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा ही सगळी आमची मागणी आसात सोम्य मुखार दवरया सांगता तुमचे घर आनी घराणें सोम्य मुखार दवरा घरांत हांगासर 16 जाणांच्या घरांत नासमाधान आसा आनी हांगासर 11 जाणांच्या घरांत आर्थीक अडचणी आसा हांगासर जायते जाणांक हांगासर भुरगे हांगासर कुटुंबान सांगले आयकनात मोबायलाची गुलाम जाल्ली आसात हांगासर कामान आतलेली आसात जायती जाणां समस्यांत वळवळ जाल्ली आसात तुमचे घर आनी घराणें भुरगे बाळा सोम्या समर्पिया सोमी म्हणटा येया तुमी कष्ट तेल्यानो वजन वयतेल्यानो येया मुजे सरसी तुमचे कष्ट घेवन येया तुमची खंत घेवन येया तुमची बेजाराय घेवन येया हांव जिवीतसो उंडो म्हाका सेवता तो बुक येवचो ना हांव जिवीताची जर म्हाका सेवता तो केदिंकसो थान येवचो ना आमचो सोमी आसा जिवीताची जर आनी जिवीतसो उंडो आमचे मदें आसा हे सोम्याक आमचे कष्ट खंत दुख बेजाराय आमी समर्पण दिवया सोम्याक साध्य पडले केंचेना सोम्या सरसंगती साध्य कामानातलेल्या कामां करून दिवचो स्वामी समाधानातलेल्या समाधान हाडून दिवचो स्वामी भलायकी नातलेल्या भलायकी दिवचो स्वामी कष्ट नश्ट वळख जाल्यार सुटका सोडून दिवचो स्वामी आमच्या मध्ये आसा ह्या सोमयेचेर विश्वास दवर मागे आमी हांव मागता मागा सोमया जेजो तुमचो वयस तुमचो सोडवणदार तुमचो राखणदार तुमचो बरवसो तुमचो दायज तुमचो वयस तुमचो गवळी तुमचो इश्ट सोमया जेजो हांव म्हाका तुका समर्पिता म्हजी सगळी कूड म्हजो आत्मा म्हजे कश्ट म्हजी पिडा म्हजी दूख म्हजी खंत म्हजी बेजाराय सुख संतोष सगळे तुका समर्पिता म्हजे घर आनी घराणें घरचे सगळे समस्ये म्हजी कश्ट म्हजे वावंट तुका समर्पिता सोमया जेजो जिविताच्या दातारा बक्षण्याच्या दातारा सुटकेच्या आदारा म्हजेर बिरमत पाव म्हजी बिरमत पाव म्हज्या मागणे मानून घे म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा देवा म्हज्या सोम्या हांव तुका शरण येता हांव तुका शरण येता हांव म्हाकाच तुका समर्पिता सोम्या जेजो म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सोम्या आपड आनी हांव गूण जातलो सोम्या आपड म्हाका सुटका मेळटली आपड जेजो आनी हांव बरो जातलो आपड जेजो म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजो आनी हांव गूण जातलो आपड जेजो 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 गुण कर जेजो हात बारा हालेलुया 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 उला मारा विश्वास उला मारा हालेलुया 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 उला मारा विश्वास उला मारा सोम्या जेजो या सगळे भक्तांचे तुझा आशीर्वाद घाल तुझी गुणकरची दैवी सगळं त्यांच्या शिराशिरेन वाळे तुझ्या पवित्र रक्तात का दुरीतळ कर सोम्या तुझ्या नावात का बरे कर तुझ्या नावात का आशीर्वाद दे तुझ्या नावात का गुण कर सर वाईटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले भिडेशिडेंतले तांकां गुण कर सोम्या सर वाईट संगते खोटे संगते देवसराच्या नांद्या ताळण्यांते मात म्हणतात भीतीपणात निवार्स आपट जेजो निबरी जातात टच हील हालेलुया 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 शदला बलबलंदललया हाला वेस जेजो आपड आणि गुण कर सगळ्यांची त्यांची पिडा शिडा गुण कर सोम्या मागलेलं सगळे भाव कर आधार कृपा भाव कर हालेलुया 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 शललललललललल हालेलुया 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 तुझे राव पात येता
जेजू मोगळा तुझे राव पाठीता जेजू मोगळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पाठीता जेजू मोगळा तू मोजोई इष्ट मोगासो हरिये करचे माका पावसो तुझे राव पाठीता जेजू मोगळा तुझे राव पाठीता जेजू मोगळा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पाठीता जेजू मोगळा तुझे राव पाठीता जेजू मोगळा जेजू मोगळा तुझे राव पाठीता तुझे राव पाठीता जेजू दयाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे कष्टाची मोडा आयल्या वेळार तुझे राव पाठीता तुझे राव पाठीता जेजू मोगळा जेजू मोगळा हालेलुया 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 यीशुवे 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 जेजू 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 हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवरया आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमकां अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसवानी भरून मागया हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र 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 मुझे देवाने मुझे हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे तई मुझे काळजांत ये मुझे कुडींत ये मुझे मनांत ये मुझे रक्तांत ये मुझे रक्ताच्या कणाकणांत ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या मुझ्या कुटुंबांत ये कुटुंबाच्या सण्यांत ये मुझ्या घरांत ये हे पवित्र आत्म्या मुझ्या पिढेंत ये मुझ्या कष्टांत ये मुझ्या कष्टांत ये मुझ्या नष्टांत ये हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के जैत दिवं के तृप्ति दिवं के बेसवानी भरूं के देण्यानी नेटों के फळांनी भरूं के कृपेन भरूं के सत्यन भरूं के सत्यन भरूं के जैत दिवं के ये पवित्र आत्म्या 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 तकलीफ आत्मवर निरंतर समयाची स्तुती करूया हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर या सगळे भक्तिकांच्या मुक्ल्या राहून नका वाढ नका या भक्तिकांच्या फाटल्या राहून संरक्षण कर या भक्तिकांच्या मुक्ल्या राहून नका संगाती या भक्तिकांच्या भीतर राहून संतोष समाधान भलायकी से बेसाव हो कर या भक्तिकांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद बेसवानी भर पवित्र आत्म्या कृपेन भर पवित्र आत्म्या पेंतकोस्ते दिवसा मोरियाच्या अपॉस्तलाचे देवान आलेल्या पवित्र आत्म्या हे सगळ्या भक्तिकांच्या देवान आशीर्वादित कर देण्याच्या दातारा पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने अभिषेक कर हालेलुया 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 आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सेगीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सेगीच्या देवोन ये तू बापाच्या आत्म्या
बापाच्या आत्म्या देवळ मुजाच्या आत्म्या ये तू कृपेच्या आत्म्या भर तू देण्याने वर्त्या ये तो कृपेच्या आत्म्या बसून देण्याने वर्त्या ये तू मोगाच्या आत्म्या भर तू मोग मोजा काळजा ये तो मोगाच्या आत्म्या बसून मोग मोजा काळजा आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या संगीच्या देवान हालेलुया 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 सगळे हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गांची जोगळा आपली जोरात आजी जो सगळ्या काळ जाऊन दिता सगळे तू तो देव तुझा महिमा तुझा वरादा उगला शदल बल बल या हला 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 येशू 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 जेजू 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 जीसस 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 we praise you hallelujah 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 shadal la 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 hala 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 अर्गांची जोगळा आपली जोरात आजी hallelujah 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 Erganduka sumian Jesu, Tantu pari erganduka sumian Jesu, Oglaptuka sumian Jesu, Aradanduka sumian Jesu, Vandanduka sumian Jesu, Hallelujah. It hatu pari Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumia sonbog am gazal udulat nit hatu pari joran don thumi atalyo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही धीमे गेल्या समयाचे आशीर्वाद घेऊन खूप तयार सगळ्या ये देवोडा सक्रामेता सस्तानमन करूया पूर्वीला त्या रूपांबोधा नव्यो रीती आधार्या Salvon vetastos visha Bhavata jembordivya Zashem bapa Tashem puta Ullasani stutiza Pogvi maima sasta sasta Kastalia hesita Tuka dogancia spirita Sama sami navarta Amen प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रमेदा काल तुझ्या कष्टांचा उघडास तू आमका सोडला तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदा आमच्या देंबोगी सारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमका बाबा कर अशी आमची सगळी पातळी बाबा बरोबर तुझे दवरो आणि या बरोबर शांत शिव आणि या बरोबर शांत तुझी बेसावां सोडूं आणि खामानातलेल्या बरी खामा फोवो जावंक विजानातलेल्या बरी विजा फोवो जावंक असे सगळ्या मनुष्य कुळाचे प्रत्येक तरान तुझ्या भक्ती गंजेची विध सुखाचे संतोषाचे समृद्धाचे जाऊ दे म्हणून आम्ही मागतो जो जी येताना जोडसले येताय ससनाच्या ससना Amen.
उभी राहूया. सदैव जाऊन सोम्याचे नाव, आता आणि सदा सर्वता. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाव सोम्याचे नाव. आत दुपारी अंगी वडल्यान 3 पटी सांगता. सदैव जाऊन सोम्याचे नाव, आता आणि सदा सर्वता. सदैव जाऊन सोम्याचे नाव, आता आणि सदा सर्वता. सदैव जाऊन सोम्याचे नाव, आता आणि सदा सर्वता. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाव सोम्याचे. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाव सोम्याचे. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाव सोम्याचे. सदैव जाऊन सोम्याचे नाव. आता आणि सदा सर्वता. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 भक्तीन आराधना वाटेली जाल्ले तुमकां अभिनंदन. मिसा काही ती जाऊया. पहिल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या लाना बावडा संगी वनिता तुका रायास संसाराच्या केदो वर्तो तुझो वैभव गायता तुका हयेगी वाकंतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगो तुमून कुर्पे सांगो. मुगल बाबणीनो बळो जेजूच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमची ते संवाद राती घेवन वर्सांक्यान तुमी ह्या पुंतळाक हांगासर आयल्यात. तुमची स ते सवा बळो जेजूक तुमी समर्पीत आसतना बळो जेजू तुमकां बेसवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान पेटोवया एकामेका खातीर मागया. सुरस्पोर देव आम हर एकल्यांचेर आपली बेसांवां घालून दी म्हूण आमी मागोवन हे मिसाचें बलिदान पेटोवया. हे संदर्भार अर्गांसावन मिसबेडयता फेलिक्स मौली बेनेस चिकमंगळूरू. अर्गान तेसां पासून मिसबेडयता वारान रोहन डिमेल्लो अबुधाबी. जल्मा दिसा अर्गांसावन मिसबेडयता मारिल क्रास्ता वेनूरू. अर्गांसावन मिसबेडयता हेनरी रॉड्रिगेस ताकोडे. देवदीन मर्लिन डी सिल्वाच्या आत्म्या मिसदा एवलिन डी सिल्वा नित्या दरवडो. हे सर्व रेदे बसोत मागया मा समिस्तां बसोत मागया. जे कोणा मगतान बसयलान सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, आज देवाचें उतर आमकां जेजूची वीत असो उंडो ह्या उंड्याक आमी अत्रेक जाय. ह्या उंड्याक आमी अत्रेतांव आनी ह्या उंड्याक सेवंक आमी लालयतांव जाल्यार आमी सस्नाक जियेतल्या म्हणलो संदेश आमकां दिता. ह्या उतरा घालच्यूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. एक घडी बोरदोडे दांपोवन आमी आमचीं पातकां वळखून घेवया. नितळ काळचा मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें उतर जावन आसा जिविताची झर. ह्या झरीक आमी ताणें उगनाव. ह्या झरीतान आमी पयस सरल्या. ह्या मुखांतर आमच्या जिवितान सुखी दाड आमी आपणायलेली आसा. पश्चातापवता सुम्या बक्षाणें मागोवन म्हणटा व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुझे मातसो आसा जिवीत असो उंडो. हे मातसेवंक आमी फुडें सरोंक ना. सेवलां जाल्या वरी ताका फोव तो मान गौरव दिवं ना. कितें म्हूण समजून आसतना सेवचे प्रयत्न केल्ले आसा. ह्या मुखान तुका आनी पेल्याक दुखयलेलें आसा सोम्या. पश्चातापन बक्षाणें मागून म्हणटा व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. तूं जिवीत असो उंडो आमी सेवनो. तूं जिविताची झर आमी पियोना. हेरांच्या जिवितांत ती जिवीत असो उंडो जावं आनी हेरांच्या जिवितांत सुकलेल्या झरींतले
आमी जिवी जर जावंक तूं आमकां आपयताय पण आमी जिविताची जर जावंक जिविताचो उंडो जावंक सुकल्या सोम्या राग मसोर द्वेश हें सगळें दवरून चिवन पेल्याच्या दुखा कारण जाल्लें आसा पश्चातापन भोगसाने मागोवन म्हणटा हांव सोम्या व्हड दयेन सर्वेस पुरा आमचे तुजी काकूट दाखय व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय तकली बघून देवाची काकूट म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या जिविताचेर जोडून घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक महिमा 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 देवाकू सगळी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे मागणे मागून घे त्या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एकडी बोरदोळे दंपिया आमच्या आमच्या घर सांगाती ते समागातीर अर्धांगातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडी तांचे बसोद मागया नव्या पापसाहेबा बसोद मागया भारत आनी पाकिस्तान मध्ये झूज जाता ते शांत रितीन नित्य जावंक मागया कामां नासलेल्या सर भाव भयणी बरी कामां विजा फावो जावंचे बसून मागया बरो पावस आमकां फावो जावंक पृथ्वेचेर समयाची भरपूर बेसांवां देवोंक मागया प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचताव ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोंड दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची भरपूर संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी साऊल सोम्याच्या सिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेशी मारची बेश्टावणी घालनासलो तो श्रेश्ठ याजका ससी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराक सिनेगोगाक अधिकार प्रत्ता दिजे म्हूण मागी लागलो अशें दमास्काचे वाटेर पयन करून शहरा लागीं पावता पावता एकाच सणे ताचे भोंवती मळबारतान एक प्रकाश पंकलो
तो दरणीक शेवटलो आनी तेदवा सवला सवला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करीत जें तें थंय तुका सांगतलें. ताचे बराबर पयन करतले ताटक्क जाले आनी उतर सुटनासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकल्लो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल दरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दमास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अनुदाक आपडलें ना. दमास्कांत अनानिया नांवाचो एक सीस आसलो. सोम्यान ताका एका दर्शनान अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या, जाप दिली ताणें. तवळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरान भितर सर आनी सावल नांवाच्या तार्सगाराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनान आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखलां. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो साबार संगती आनी जेरुजलेमान तुज्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हेर जातीच्यांक तशें तांच्या रायांक आनी इस्रायेलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हज्या हात्यार म्हणून हांवें तुका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव तुका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायर गेलो. घरान भितर सन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडलेल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजेशी धाडला. तक्षणच सावलाच्या दोळ्यांतली कोवळाशी निकळून पडली आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतस ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दमास्का सिसा सांगाता थोडे दीस सारल्या उपरांत सावल गळाय करिनासता सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संसारार वसानी शुभता परगट करा. सगळ्या संसारात वसानी शुभता परगट करा. तुम्ही सर्जनांगानो सर्वीस पराक वाकणा. तुम्ही सरपरसानो ताका नावाडा. सगळ्या संसारात वसानी शुभता परगट करा. अपरिमिता समोर सर्वीस परान आमची थंय दाखयला. ताचे
सिपोन सासनाक बाळता सगळ्या संसारार वसा आणि शुभता प्रगट करा सगळ्या संसारार वसा आणि शुभता प्रगट करा Alleluia 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 जो कोण मुझे मास खाता आणि मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आणि हांव ताचे थंय जियेता Alleluia 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवार करून म्हणाले आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार ही कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशाचें मांस केलें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गांत हांव देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही ते मरण पावले जो कोण उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो कपेरनावाच्या सिनेगोगांत शिकोवन आसतना ताणें सांगिल्लीं उतरां हीं देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भुरग्यानो भावा भयणीनो बाळो जेजूच्या भक्तिकानो आमी मनशां तरातराचें मांस खाता गे खाता गे ना खाता गे ना थोडी मनशां मांसच खायना फुल्ल वेजिटेरियन होय गे पूण आमी फुल्ल वेजिटेरियन न्ही आमी मांस खाता थोडी मासली खाता थोडे मांस खाता थोडे मांस खायना न्ही गे होय गे न्ही पेट्याचें नागालँडान गेल्यार पेट्याचें मांस खातात खंय पूण आमी खायना आमी खंयचें जाय तें खाता न्ही होय गे न्ही मनशाचें मांस खाता ते कोणी मनीस खातात गे केल्या काल जाता ಗೊತ್ತು ना खावन पळोवना इल्लें खावन पळया मोटी मोटी आसात पळय आनी आलेले कुडको रांदल्या जालो मनशाचें मांस खंय इकूंक ना खंय खावंक ना न्ही गे आनी मनीस खायना खंय हेणें थोडी गडी येता आसोंक बरो हेणें तेणें एक पटी गुजरात भुंय कंपनी जाली त्या भुंय कंपनीच्या पोंदा मातयेच्या पोंदा बिल्डिंगाच्या पोंदा एक धाकटुलें भुरगें सुमार 15 दिसां उपरांत मेळ्ळें
आनी त्या भुरग्यांक आपल्या आवयन पुटलून वेंगून धरना त्या भुरग्याक कांय मार जायनातले बरी सांबाळलें आनी व्हडलें बीम कळ्ळें की एक व्हडलें पिल्लर तिच्या पाटीक मांड्याक लागून ती तेंत मरण पावल्ली आनी भुरग्याक कांय बदक जावना आनी 15 दीस हें भुरगें त्या आवयचें रगत तेट्ट रगत पिवून खावन आसलें जीव आसलें मागीर तें ताका अग्निशामक दळाच्यांनी पुरो काडना मागीर ताची इलाज केली थोडी गणितां आसात थोडी गणितां आसात एक गणित अशें काणी अशी आसा एका दुबळ्या गांवांत बुकेन कुटुंब कश्टतलें खाण जेवंक कांय नासलें भुरगीं आवय लागीं बापाय लागीं पोटाक खावंक विसरतलीं आनी तांचे लागीं दिवंक कांय नासलें हे वेळा बापूय म्हणलो हांव भायर वचून येतां अशें तो गेलो आनी एका हितलांत वचून ताच्या पांयांच्या पोटराचें मांस काडन ताचे पांय घट्ट लुंगेन बांदून तो मांस तोट्यान घालून आयलो आनी आपल्या बायलेक दिवन म्हणलो भुरग्यांक रांदून वाड आनी अशें ताणें मांस रांदून वाडलें भुरगीं जेवलीं आनी वो कुडाक न्हिदोंक गेलो आनी रक्तस्राव जावन थंयच मरण पावलो थोडी गणितां आसात जिवितांत पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मांस खावचें म्हळ्यार मनशाचें मांस खावचें म्हळ्यार एकामेकाची मांसां खातात न्ही थोडे फावटी म्हणटा न्ही हां एकामेकाची मांसां खातात मांसां खावचें म्हळ्यार कितें एकामेका कश्टुचें एकामेका वळवळोवचें एकामेका कितें करचें एकामेकाचें नांव पाड करचें एकामेकाक कश्टुचें वळवळोवचें आनी कश्टा वयर कश्ट दिवन तांची मांसां खावचीं न्ही गे मांसां खावचीं गाय जाल्ल्या रेड्याक वा पाड्याक पाटीर बसून खावळो कोणसाय जाल्यार न्ही गे गाया वयर गाय जातात मांसां खातात तशें मनीस आसात मांसां खावचीं मनशांची मांसां खावचीं तशें प्रॅक्टिकली 1 किलो 2 किलो मांस खातन उकून खायना जाल्यार अशें करचें आसा पूण हांगा जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना सुमयेचें मांस खावचें म्हळ्यार कशें सुमयेचें रगत पिवचें म्हळ्यार कशें आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार उंडो भेटयता वायन भेटयता आनी देवाच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या आशिर्वादान तें उंडो जेजूचें मांस जावन बदलता आनी तें रगत तें वायन रगत जावन बदलता आनी आमी तें सेवता तें बावार्थान आमी मानून घेता बावार्थान सतमानता बावार्थान सेवता पूण हांगासर जेजूच्या काळार जेजू सिनोगोगांत उलयता आसतना जुदेवा मुखार उलयता आसतना जेजू हांगा स्पश्ट म्हणटा तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत तुमी आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना म्हळ्यार हें जुदेवांक समजूंक ना ते म्हणाले आनी मांस दिवचें जाल्यार कशें आनी रगत दिवचें जाल्यार कशें पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर जेजूचें मांस कित्याक जेजून बली केलें जेजूचें रगत कित्याक ताणें वरयलें कित्याक कित्याक हां कित्या खातीर संवसाराक जिवी दिवच्या खातीर संवसाराक जिवी दिवच्या खातीर कश्ट तेल्यांक सुडका दिवच्या खातीर रुदान करतल्यांक बुजवण दिवच्या खातीर एका रितीच्या अंधकारांत आसलेल्यांक उजवाड हाडच्या खातीर एका रितीन मेलेल्या मनशाक जीव करच्या खातीर हें रगत ताणें वरयल्लें हो जीव ताणें दिल्लो हें मांस ताणें होगडायिल्लें देखून तो म्हणटा म्हजें राज्य सर्गीचें आनी तें राज्य सताचें तें राज्य नितीचें तें राज्य मोगाचें तें राज्य सवस्थकायेचें तें आनी सत नीत मोग
सवस्तकाई आणि बोगसाण्याचें जिवीत आसा पळय हें सोम्याचें मांस आनी रगत. आनी कोण पळय हें करता हें जियेता तो सोम्याचें मांस खाता आनी रगत पियेता. देखून जेजो म्हणटा हांव आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही बापाची खुशी करूंक. ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सैत उगडायलें म्हाका सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळ्ळें जाय. सासणीक जिवीत मेळचें जाल्यार कितें करी जाय. सासणीक जिवीत मेळचें जाल्यार जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत जिये जाय. देखून हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. कसो मोग करचो. कशें तुजो करताय पळय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तूं सत नीत मोग सेवा आनी बोगसाणें आटापून आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें जिवीत आमी जियेता जाल्यार सोम्याचें मांस आनी रगत खावन जियेता म्हणलें आमी विसरूंक नजो. स्वस्थ देखून जेजू म्हणटा म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता आनी खंडीत तो म्हजे वरवीं जियेतलो. कित्याक हो सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो जिवो उंडो. रडतल्यांक बुजयतलो कश्टतल्यांक आदार दितलो बंदड्यान आसलेल्यांक सुडका दितलो. देखून पळया इजाया प्रवादीचो कोळ वाचतना ताका कितें वाचूंक मेळ्ळें. तेवासो प्रेरकत्व मुजेर आसा न्ही गे. हां हां कैद्यांक सुडका बंदडे आसल्यांक सुडका हां दंडसतेल्यांक सवकासाय दया माया पासारचें वरस परगट करून म्हाका अभिषिक्त केला पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन. तें ताचें मिसांव. आनी ह्या मिसांवांत कोण वांटिली जाता ते सोम्याच्या कुडी रगतान वांटिली जाता. सोम्याचें मांस आनी रगत सेवून तो जियेल्ले बरी जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. हाच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार सावलो नांवाचो एक तरणाटो मथांदी मनीस जुदेव धर्माच्या विशयांत बरें जाण आसलो. जुदेव धर्म राखून व्हरतलो तो सुरक्षीत सांबाळटलो म्हणून तो त्या धर्मा खातीर जियेतलो एक तरणाटो तार्स गांवचो सावलो. हो सावलो क्रिस्ताच्या धर्मदुतांक अडकळचो एक फातर वा कांटो जावन आसलो. स्टेफनान केल्लें बरेंपण पळोवंक साध्य जायनासतना स्टेफनाक फातरांची शिक्षा लावन ताच्या मरणाक रुजवा दिल्लो मनीस. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक दोगदोन जिवेशी मारतलो मनीस. क्रिस्ताची सुवार्ता परगट जायनातले बरी आडयतलो मनीस. तो सता खातीर जियोंक ना निती खातीर जियोंक ना बोगसाण्या खातीर जियोंक ना तो सेवे खातीर जियोंक ना तो मोगा खातीर जियोंक ना. देखून ताचे थंय जेजूचें जिवीत दितलें मांस नातलें. देखून ताचे थंय जिवीत दितली जर नातली तो सुखीदाड पडलेल्या मनशा परी आसलो. उंडो सुकलो जाल्यार तो खावंक जाता खावंक जाता हां जाता. मुंबय गेल्यार सकाळीचे पाव मेळटात पाव नरम पाव कडक पाव दोन मेळटा न्ही गे वय गे न्ही. नरम पाव कड़क पाव हाँ बुर्जी में नहीं गे हाँ खा सकते हैं बुर्जी में खा सकते हैं. वो नरम पाव ना कड़क पाव तो थोड़ा तकलीफ है खाने में है कि नहीं. हाँ थोडी बडी दडून खायचे पडटा दाना तर लंगाय खावंक जायना. सो पळया सुको उंडो खावंक जाता जायना. इरवळ आसात इरवळ गोत्ते हां खंयचेर जातात ते इरवळ आंब्या रुकार हां हां तळट्या माडा जावची इरवळ न्ही गे. तरणे आसतना इरवळ बरें काल्यार रूस आसा न्ही गे न्ही गे
तरणे आसतना कातरून खावंक जातात न्ही ते जून जावन दित आनी ते सकला पडोवन दित मागीर ताका खंयसूय मोस कुराड खंयचें लागता कातरूंक जाता खावंक जाता आं कांय ना कोण्या मांड्या मारूं जायत उरल्या खंयच्याकी उपकार ना तो इरवण भिरांकूळ गट खंयची कुयती ती उतर कुडकेरूं सकना देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो पळया तसो जाल्यार कास्तासो जाल्लो कोण साऊल गट्ट जाल्लो काळजान गट मनान गट जिवितान गट दारूण जाल्लो सुकलेल्या इरवळा बरी जाल्लो तो आलबट कळ्ळें हां गट मोव जावंक रेडी ना असलो मनीस आनी असलो मनीस कितें करता पळया श्रेश्ठ ह्या जागा सरशी वचून दामास्क शारा वचूंक आनी थंयसर आशिल्ल्या क्रिस्तांवांक दगदूंक कैदी करूंक बंदी करूंक तो परवणगी पत्र कळ्ळें गी परवणगी पत्र घेवन तो भायर सरता घोड्यार घडा घडा पळया सुकुल्ल्या इरवळा बरी जाला तो दारूण काळजाचो ताका भिरमोत ना ताका मोग ना ताका सेवेची रूच ना भक्षणाची कांय जळक ना कळ्ळें गी न्याय म्हणली ना नीत म्हणली ना असल्या कठोर काळजाचो मनीस दमास्काच्या वाटेर येताना एकच पुटी ताचो गोडो तंत पडलो थंय पडलो धरणीक शेवटलो एका रितीचो जळक एका रितीचो फ्राकास ताचेर पांकलो ताच्या सांगता येतल्यांक की अशेंच घडलें पूण कितें घडलें म्हूण कोणाकी कळोना सावलाकी कळोना आनी एक ताळो आयकलो सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय म्हूण सळो आयकलो वो ताळो उरल्यांक आयकलो पूण तो मनीस कोण म्हूण कोणाकी कळोंक ना देखून सावलान त्या अंकरा मोदें त्या कश्टा मोदें एक सवाल केलें तूं कोण सोम्या तूं कोण हांव तो जेजू नजरेताचो जेजू तूं कित्याक म्हाका कश्टिताय ह्या वेळार तो दोळे उक्ते करता दोळे उक्ते केले आतां कांय दिसना पळया तरणाटो ऊन रक्ताचो मनीस सावल आतां दोळे उक्ते करता कांय दिसना तुमी चिंता आत्तां सकाळीं उठ्ठाना तुका बरें दिसना आसलें पळय की इगर्जेक येताना तुका दिसनासलें खंय दांटलोय पडलो हितून तेंत आनी दोळ्याक इल्ली माती सोडली माती धुवन दोळे उक्ते करता दोळे दिसना जाल्यार कशें जाता तुका कशें जाता सांगा हा एकलो पीटी मास्टर आहलो पीटी मास्टर भुरग्यांक सांगता अंदू ग्रावंडान खेळटाना भुरग्यांनी मारल्ली बॉल आसा पळय तो दोळ्यांक लागलो आनी दोळो सगळो तो उदाक जालो चेन्नई गेलो आस्पत्रेक गेलो ऑपरेशन केलें म्हळें तो दोळो जायना देखून तुका प्लास्टिकाचो दोळो बसयचे आनी तो दोळो बसयलो प्लास्टिकाचो ऑपरेशन करन फाटीं आयलो आनी एक दोळो बरो आशिल्लो आनी हाचें इन्फेक्शन ह्या दोळ्याक गेलें आनी हो दोळोय गेलो आनी ताका दोळे दिसना जाले तो वळतो म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणलो ही रात म्हजी निमाणी रात हांव दोळे दिसून पळोवन आशिल्लो मनीस आनी म्हाका पळोवंक जायना देखून हांव जिवंक शकना हांव मरतां पळया म्हणजे मोगाच्या बाबडीन ताका बुजवण पटोवन आल्तारीर व्हरून देवाचें उतर वाचून समजोवन धाडलें आनी तो फाटीं गेलो कुडीचे दोळे गेले जाल्यार ही आत्म्याचे दोळे ताचे थंय फांकले आनी ताचे मागीर 15 वर्सां सर्वीस आसलें ताणें पीटी मास्टर जावन कंटिन्यू केलें ताचे बरोबर 2 दिन नाटक बरयलें डायरेक्शन केलें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आदल्या वर्सा ताका सन्मान केलो कित्याक म्हळ्यार आत्मीक दोळे कुडीचे दोळे उगडयले जाल्यार ही आत्म्याचे दोळे ताचे ते आसले म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून हो पळया असलें घडीत ह्या सावलाक जालें दिसो नासलो मनीस पळो नासलो मनीस एकतपुटी दिसना म्हळ्यार सगळो खंगाल जालो सो देदस्पर जालो पिसांतूर जालो जेवचें सोडलें ताणें जेवचें सोडलें खाणी खावंक ना पिवंक पिवना अशें जालो 3 दीस पर्यंत ह्या संदर्भार ताणें चिंतूंक सुरू केलें ही गत म्हाका कितें आयली ही परिगत म्हाका कितें आयली म्हजे सांगात आसलेले खंय आसात म्हाका बुजवण दितले कोण आसात म्हाका भलायकी दितले कोण आसात इतलें हांव वावुरलो इतलें हांव द्वेश मारलें इतलें हांव हेरांक कश्ट दिलें दग दिलें पूण आतां म्हजी परिस्थिती अशी कित्याक जाली कोण आसात म्हाका म्हणल्या वेळार पळया थंयसर जेजू कोणा धाडटा अनानिया म्हणल्या ताच्या सिसाक थंयसर धाडटा ओ अनानिया जेजूचो सीस
तो दमास्कांत आशिल्लो ताका स्वप्नांत दिश्टी पडोवन जेजू म्हणटा दर्शनांत म्हणटा तूं वच दमास्काच्या वाटेर थंयसर जुदासाच्या घरान भितर सर साऊल नांवाच्या तार्सगाराक विचार आनी ताच्या तकलेर हात दवर माग. आनी वो अनानिया म्हणटा तो साऊल तार्साचो साऊल तो भिरांकूळ खोटो मनीस धर्मदूताका भियेतात दग दिता कस्तिता मारता. तशें जाल्यार मनशाक हांवें कित्याक वचूंक जाय ना तूं वच ताच्या तकलेर हात दवर माग आनी हांव ताका बरो करतलो. म्हाका ताची गरज आसा. सुवार्ता जनांगांक जुदेव न्हय आसलेल्यांक रायांक अधिकाऱ्यांक पावोवंक ह्या मनशाची म्हाका गरज आसा. वच. आनी वो अनानिया पळया थंयसर जुदासाच्या घरांत थंयसर भितर एकता त्या भिरांकूळ कठोर मनशाच्या लागीं वता ताचेर तकलेर हात दवर मागता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची काकूळ तेका खोट्या मनशांतय देवाची काकूळ तेका पातकी मनशांतय कशी वळटा पळया. जर तर आमी जालें जाल्यार कितें करता बरें जालें ताचे दोळे गेल्ले कुडत्त जावन आसाचे ताणें दिसूंकूच दिसून वचो म्हणून तो दिसनातल्या वेळार मांड्यार उकलून फातर घालता कोण ना मोरोन दी म्हणून आमची वाट सुगम जाता न्हय म्हणून. पूण ना पळय देवाची येवजण तशें न्ही. देवाचें येवजण तशें न्ही. अनानिया गेलो ताच्या तकलेर हात दवरलो आनी ताणें मागणें केलें आनी हे संदर्भार ताच्या दोळ्यांतलीं कवळां निकळून पडलीं. ती रागाची ती द्वेशाची ती हग्याची ती मोसराची ती मथांदी कवळां निकळून पडलीं. स्वामी नीज देव स्वामी नीज रक्षक स्वामी नीज मोगाचें भंडार म्हूण तो वळखून घेतलो. आनी ह्या सोम्या थंय ताणें परमाण केलें. सोम्या थंय विश्वासी रावचें सोम्याक परगट करचें ताणें परमाण केलें आनी ताणें स्नान घेतलें पवित्र स्नान घेतलें. सोम्याचो पाटलावदार जालो आनी म्हणालो हांव सोम्याक परगट करिना जाल्यार हांव निजायकी निर्भागी. ज्या मापान सोम्याच्या सिसांक सोम्याच्या पाटलावदार हांव जीश मारला ताच्या की 100 वांट्यांनी हांव सोम्याच्या मेळेंत मेळयतलो. हांव सुवार्ता परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी म्हणालो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया असली सुकीदार पडलेलो सुकुल्लो इरवळ जाल्लो साऊल कशें जिवो इरवळ जालो पळया. कशें बदलावण आयली. धरून जाल्लें काळीज कशें मासाचें मोवाळ जालें पळया. कित्याक जेजू जिविताचो उंडो म्हूण ताणें स्विकार केलो. जेजू जिविताची झर म्हूण ताणें वळखून घेतलें. ह्या उंड्यांतलें सेवंक ह्या झरींतलें पियोवचे प्रयत्न ताणें केले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो जियेलो. साऊल जाल्लो आसलो तो पाऊल जालो. पवित्र सभेचो बळवंत खांबो जालो आनी तो म्हणालो हांव जियेता जाल्यार मरता जाल्यार सोम्या खातीर. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो साऊलाचें एक दर्शन आमी काण गेल्या पुरो आमच्या जिवितांत. पाऊल कसो जालो आरे आज पवित्र सभा आसा जाल्यार ह्या पावलो वरवीं म्हणलें आमी विसरूंक नजो. एका काळार तो सुकल्लो. एका काळार कांयच उपकारा पडनातलो आसलो तो. आज तो जिवो उंडो जावन जिविताची जर जावन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्यांक वाटीत आसा सोम्याचें उतर. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें जावन आसा मनशा कुळाचें जिवीत. आज म्हाका आनी तुका तशेंच जिविताक पळयलां. जर जेजू जिविताचो उंडो म्हूण तूं स्विकार करताय जाल्यार तुजें तें आसली सुकीदाड पयस वेतली. जर तर जेजू जिविताची जर म्हूण तूं मानून घेताय जाल्यार तुजें तें आसली दुकोळ सगळी पयस वेतली. तूं जिवान भरतलोय न्हंयच्या देगेर रायलेल्या रुखा बरी तूं जातलोय आनी तुजें जिवीत नंदन जातलें समृद्धचें जातलें. असलें जिवीत जिवंक स्वामी जिविताचो उंडो म्हणलें सत मानून घेवया. स्वामी जिविताची जर म्हणलें सत मानून घेवया. ह्या जिविताच्या उंड्याक आनी जरीक अत्रे घेया आनी खंडीत आमी पावलो बरी हे तेच फळ दिवंक शकतले. हांव असलें जिवीत जावंक स्वामी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. दोळे दांबया एक घडीभर ही कृपा मागया. उबी रावया. आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयकय. मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी येजाक धर्मिकांनी बऱ्या बवर्ती जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेळपंक जावं तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयां तळी आयलेल्या सर्व भक्तिकांची सर मागणी आयकून
तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समकोंक कुमक कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेण हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकीचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजणांक आदार दिवच्या सर उदानींक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयं सेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाचे जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावणी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बरदोळे दांपया आमच्याच गरजां खातीर मागया. आज विशेष करून कामां नातलेल्या विजा नातलेल्या विविध रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ल्या सर्व भाव भयणी खातीर मागता हांव. तांकां बरीं कामां विजा फावो जावं दित म्हूण मागया. कठीण दगीन आमी वळवळटा हांव. बरो पावस तडून पृथ्वी थंड जावंक जाय अशी कृपा आमी मागया. नव्यान पाप सब जाल्ल्या पापा लियांव सौदाव्या पवित्र सभेचें सुकण हातीन घेतलां आसता जबाबदारेन पवित्र सभा चलोवंक जाय अशी कृपा दिनी मागया. आमच्या भारत तशेंच पाकिस्ताना मदें जावचें झूज कांय सनावत नासतना बेगीन संपोवंक आनी अमुखांतर शांती समाधान स्थापन जावच्या दिशेन आमी मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आसकडियान तांचे बसत मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसरली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां हे संदर्भार समया तुजेर विस्वास आमी दवरता. तुजे पातयेन आमी दवरता. कशें सावलो तुजेर विस्वास दवरून तूं जिविताचो उंडो म्हणलें सत मानून घेवन जिविताची झर ह्या झरेंतले पिवंक भायर सरलो आनी पावल जालो आनी सदांच तो बळटत आशिल्लो उंडो जावंक पावलो. त्याच मापान आमी तूं आमचो जिविताचो उंडो आनी जिविताची झर म्हणलें मानून घेवंक सदांच तुका अत्रेगूंक जाय अशी कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हसिता विस्तारंगळ भुतानी तुका वंदिता. संतोष बरीत काजाही काणी काणेता उल्हास बरीत गीतानी ओपंती रिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. मोगल बापा सर्गीच्या पदवेदाराया सर्वेश्वरा रचणारा सृष्टी करणारा हर एकी हसिता तुका नावाता तुझे मुखार पडटा तुका वाकणटा. हे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे.
दिल्या देण्याने सौम्या हर्षिता कृष्ण रंग पुत्राने सुधावंतिता संतोष भरीत काळजाने आणि कान्यता उल्हास भरीत गीताने कोणते देता तुमच्या भाव बहिणींनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा पावमानतात असलें सामण मागाते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान बाळू जेजूच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्प तुमचे सोबे आसों तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वर्ष आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूक फावो ओ काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो पण देख करून या उत्तम काळान तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो आमचो शरती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचो सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता काजे उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय. भो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणींनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. ह्या संदर्भार सगळे आमचे जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. बाबा करोसू तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
bawarta sunggutu pergetuya. Sumya Jesu ami hovuno kata ani hekal sintle pieta title pautitu वैभवान येशू आम्ही तुझे मरण प्रगटा. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि उच्चीवित सौंड आणि सोडवण्याची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूं आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडरग सवतेल्या आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारात विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. पप्पा लिओ सोदावो आणि हे आमच्या पप्पा साहेबा तशेंच पिटर पॉल आमचे गुवळी बाप्पा सांगता सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इस्तगाती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मर्या देवाच्या माया संगाती तिचो पती भाग्यवान जोजे भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची याचना मतीन दवरून ताणें शिकलेल्या मागणे भक्तीन संगता मागता आसतना समेचे तस्स भावार्थ जिवीत सोंडो जिविताची झर म्हणलें समजून तें आपणावंक जाय अशी कृपा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची असलेल्या आमची तां तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडिशण्यांतले आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राजे जो क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तांबडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मोग सुगुर्द जावन एकामेकाक आमी शांती दिवं. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वसा कर संसाराची विधी दिली तुझे भोव पुत कडक तर सर म्हणजे कडपण सोयटन मग निवासदान जोड मग दादी आणि नखलीस. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस तांच्या मोगान बरोवन सरकीन थांव देवान आयलेली जिविताचो उंडो आनी जिविताची जर जावं ह्या सोम्याक अत्रेकता तो सासना जियेतलो असले जिवीत जिवंक सोम्याक आमकां आपोवणें दिता. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हणजे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणारगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. Moja mogan boro somya karzat kedar tu kas makadiru jini nandan kata swagat mogal somya काळजांती मन मागता म्हाकाच तुका दिवूं
मोगाळ सोमिया काळजांती म्हूण म्हाकाच तुका देव तुझे दये जाता. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पुताच्या नावा मान देऊन सगळ्यांनी देंबी मोठचे म्हण तुवें येवजिलें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिन वाचून सुयजन संभ्रमण बाळो जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां फावय म्हण आमी मागता. बाळो जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासन उसारून सर्गा तुका ससना वाकडणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बुशा. मोगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळो जेजूच्या पुणतळा मोगाचो स्वागत मागता. तुमची त्या संवायरादी घेवन ह्या पुणतळा तुमी आयल्यात. बाळो जेजू तुमकां बेसवांनी बरोवन दी मागलेली मागणी सगळी आयकून दी आनी तुमचें जिवीत नंदन करून दी म्हण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हर एका शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार हांगासर बाळो जेजूच्या मनाक मीस नवेन तशेंच पवित्र तेलाची मागणी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी आसा. सकाळी 10 वरार दैवीक काकुळचो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें रादान तशेंच भलायकेचे मागणी विशेष गरजां खातीर मागता. 11:30 वरार मीस देवाच्या उतराची परगटणी नव्यान पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या सगळ्या शुक्राराच्या भक्ती कार्यांक रितीरेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आतां भुरग्यां रजा आसा व्हडा संख्येन भुरग्यांक घेवन हांगासर येवन ह्या मागण्यांत वांटेली जावंक तुमकां उलो दिता. येवच्या शुक्रारा विशेष करून पिडेस्तां खातीर तरातराच्या पिडे वळख जाल्ल्या खातीर टेन्शनां वळख जाल्ल्या खातीर डिप्रेशनां वळख जाल्ल्या खातीर येवच्या शुक्रारा प्रती रितीन आमी मागता. सर भुरग्यांनी पिडेस्तांनी प्रायवंतांनी आनी आम्हा समेस्तांनी व्हडा संख्येन येवन ह्या मागण्यांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल कोंतामेंतिनो रेल्यो कुरीस माजी इत्यादी आसात. हे सगळे आमचे आत्मीय झुजा विरो झुजोवंक आनी जय जोरूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक बरेपण जोडूंक तुमकां उलो दिता. पत्र्यापान बरयलेलो आल्या पाल्याच्या वखदाचो बूक आसा तो घेवनी ताचो फायदो तुमी जोडूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सांगातास दैवी वखदां आसात. गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरगे पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटा हांगासर स्टॉलान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो आनी खंडीत तुमकां जायतें बरेंपण जातलें. मिसां तुमी दिवंक आसात तर ऑफिसान दियात नांतर स्टॉलान ती थंयसर घेतात. तुमचे ते संवाद पुणतळार तुमी घाला. निरंतर आमी तुमच्या खातीर मागता. दनपरांचे जेवणाक कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायनात तुमचे खुशेचें दान कितलें तें जावं दी आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी कुमगार जल्माचो दीस काजर जुबलेव वा इतर बरीं कार्यां आसतना मिसां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी आमी सरभक्तिकां तुमचे खातीर मागता. सुमेची बळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमकां फावो जातलीं. उदार मनान जेवणाक कुमक करूंक दान दिवंक तुमकां विनंती करता. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं कांय तरी पुणतळाची प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनान कुमक करूंक तुमकां आपोवणें दिता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळे विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं तुमी येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा. ह्या स्टॉलांत थंयसर मेळटा. हर एका शुक्रारा हांगासर सकाळीं 9:30 तावन हर एका शुक्रारा हांगासर सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत कुमसार आसात. सुटावी कुमसार जावन हांगासर मिसाचें बलिदान वांटेली जावन समयाची बेसांवां जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. हेचे दिसा आमकां हांगासर बरें संगीत दिलां. भाऊ मॅक्सी तुजो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. दिवस तशेंच हांगासर गायन केल्लें आसा गायन मंडळाच्या सन्यासो आनी हांगासर लायव्ह हें मीस चित्रीकरण करून सांजेर 7 वरार प्रसार करच्या दिवेवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाक. तसो प्रबंधक मनेस्ट अनुपम गंगोडी हांगासर आसा. तसोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. आयच्या दिसा आमकां देवस्तुती आनी जेवणाक कुमक केल्ली आसा. पंपई माय वाड्याकारांनी
गुरकार असो प्रतिनिधी असो सर वाड्याकार असो मनपूर्वक उपकार बावडता समेची भरपूर आशिर्वादान तांचेर मागता. आयचे दिसा आमकां जेवण आकुमक केल्या तांची नांवां आपयतात आनी मुखार येवन ही मनाची वात्र पाद्र्यापातान स्विकार करीत म्हणून विनंती करता. मेरिल क्रास्ता वेणोरू, रायन आनी डायना पिंटो केरा, एलिना डिसोजा रुजाय, वेन्सन रोलन पिंटो बरें काम मेळिल्ल्या खातीर मुडबिद्री, एडन लॉरेन्स कडोजा कोसेस वडो, जेनिलिया फेर्नांडीस जल्मा दिसाचे अणकरच्या वक्ता फातिमा वडो, नवीन ज्योती देसा शित्ताडी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. समेची भरपूर बेसांवां तुमचेर तुमच्या सगळ्या वावराचेर मागता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं समेची भरपूर आशिर्वादान तुमचे निरंतर आसूं दी म्हूण मागता आसतना आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा. आतां आमी नव्यानाक आयते जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावया. बाळक जेजू नमान तुका रावतू आमचे संगी सदा. बाळक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. ल्हान भुरग्यां सांगता राव सो म्हजो संतोष म्हणटा समी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यारान शिकयलेलो जेजो मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळो म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. देखून एक घडी बरोबर बसया. मोगळ बाबडीनो जायती ते सवां हांगासर आसात. तुमी हांगासर जायते ते सवां घालतात. निरंतर आमी तुमचे खातीर मागता. ही ते सवां वचून सांगतना जर तर तुमची ते सवां आसा जाल्यार ह्या ते सवां सांगता कुडशिया. 20 जाणां बरी भलायकी मेळोवन 2 जाणां म्हयन्याच्या 2 म्हयन्याच्या भुरग्याक एका भुरग्याक संपूर्ण रितीन बरी भलायकी फावो जावंक, 10 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंक, 5 जाणां बरें काम फावो जावंक, 8 जाणांक खातीची बिडां गूण जावंक, 2 जाणां कामाच्या इंटरव्यूंत पास जावंक, 5 जाणांक कसलीच अडकळ नासतना काजाराचें कार्य जावंक, तशेंच 26 जाणांक बरीं कामां फावो जावंक, 9 जाणां मादक द्रव्यातान सुटका मेळोवंक, 2 जाणांचे गरज जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक, 3 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, 5 जाणांची तकली पडापड गांठीची दुखून जावंक, 10 जाणांची कुटुंबां शांती समाधान सदां आसूंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्याची पाटयच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुखून उणी जावंक, एकल्या कुडींची सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावंक, 3 जाणांची तकली पडापड मायग्रेन गूण जावंक, एका उदरपुऱ्याच्या आवय बरी भलायकी फावो जावंक, एका स्त्रियेच्या पांयाच्या बंदापडचे किडे संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एका कुटुंबाशांती समृद्धी रास जावंक, परगांत असल्या कुटुंबासंद्यांक कामांत भद्रती फावो जावंक, रीण फारीक करून कुरपा सकत फावो जावंक, जिवी दंदन जावंक, एका चलयेचे सगळे संपूर्ण रितीन ते पयस सरोंक, नेगेटिविटी एनर्जी पयस सरोंक, पॉझिटिविटी एनर्जी रुता करूंक, जिवितांत सगळें जैत आपणावंक, MBBS करचे तरणाटे शिकून जाणवायकीन फावो जावंक, एका कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक, एकल्या बरवेलांत बरें उदक फावो जावंक, एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शाबित्यान पंता पावोवंक, 3 जाणांच्या स्त्रियेची गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक, 2 जाणांची ब्रेस्ट ती दूख आसली ती गूण जावंक, 5 जाणांक गल्फाची विजा फावो जावंक, 5 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक, 10 जाणांक काजरी जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक, 2 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, एकल्याची किडनीची पिडा गूण जावंक, एकल्या रीण दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक, एकल्या दिता म्हणून बसले पयशे फाटी मेळोवंक, तशेंच 30 आनी 6 जाणांनी विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर आमी मागया आनी जे इरादे देव दवर हे नव्यान करता त्या इराद्या वसोती मागया. आमी नेबी घालया आज जोडून हात उबारून सगळी आमची मागणी सोमयाक आमी समर्पण दिवया. अर्गां तुका सोमया जेजो, ओगळाप तुका सोमया जेजो, आराधन तुका सोमया जेजो, वंदन तुका सोमया जेजो. हालेलुया 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 सगळी हालेलुया 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 जेजो सोमया आमी सगळी मागणी तुका भेटून दिता. सोमया जेजो तुज्या बहुदयान कनवळ्यान आमची मागणी ऐकून घे. मागलेले सगळे फावो कर. हे भक्तिकांची सगळी मागणी मानून घे. सोमया तुझे उदंड काकूल दिने देन आमी आमची मागणी मानून घे. आमकां तुज्या बेसांवानी वर मागलेले सगळे फावो कर. तुका समाईमा तुका जवरदां उगलाप. हालेलुया 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 सगळी सांगाता मागया. हे भगवान जेजू बाळका
तुझी सर पदवी अजारी पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिव कोलोलो आसता तुका पतीने उलो मारतल्या सकडांक दे नायक तुझ्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदेची येलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदेची आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदेची नमान बरी कृपे मरेले येसू तुझे संगता आस्त्रे आमी तातूंत सुद्दां इवन स्थिवी पॉल ज्यूस चेंजेस जावं. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आनी देवाचो नमान बरी कृपे मरेले येसू तुझे संगता स्त्री आमी तातूंत सुद्दां इवन स्थिवी पॉल ज्यूस चेंजेस जावं. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या नमान बरी कृपे मरेले येसू तुझे संगता स्त्री आमी तातूंत सुद्दां इवन स्थिवी पॉल ज्यूस चेंजेस जावं. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेची आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदेची आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदेची येलो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादी तशाता आनी सदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादी तशाता आनी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या शादी तशाता आनी सदा जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाली न्याय आमचे जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाली जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाली सगळी संगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर. एक घडी भर तुज्या गरजां खातीर माग तुज्या कुडीच्या बरे भलायके पसोत तुज्या कुटुंबा पसोत कुटुंबाच्या सन्या पसोत तुज्या कस्तांव नसतां पसोत वणटी पसोत दोळे दंपोन समया लागीं माग. संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीन स्वभाव तुमकां दितलो. तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणान ती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नवी मागता आनी तें म्हाका फोव कर. आज विशेष करून कामान आसलेल्या सर भाव भयणी बसोत विजान आसलेल्या भाव भयणी बसोत बरी विजा मेळचे बसोत बरें काम वचचें बसोत आमी मागया. हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक बरी कामां आनी विजा फोव जावं दीत म्हूण मागया. पृथ्वीचेर बरो पावस तण पृथ्वी तण जायशें मागया. आमच्या भारत देशामध्ये आणि पाकिस्तानामध्ये जाऊन छेंसूस काही सणावत नसताना वाईट नसताना वेगळे संपोंक देवाचो आदार मागया. नव्यान पाप जाल्ल्या पापा सैबाक जतनायन आनी जाणतिकायन पवित्र सभेचे सगळे आडलते सुलोंक जाय अशी कृपे तेणी मागया. सगळी संगता मागया. ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसारांत पूण म्हजे त्रास रशिनात तुजे भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा. एगडी बरो दोळे दांपया हांगासर येवच्या सगळ्या पुणतळ्याच्या भक्ती खातीर मागया. बरोवसो दवरून सोम्या सरसी बाळू जेजू सरसी हांगा थंय येतात तांचो बरोवसो निराशी जायना जावच्या मागया. बरोवसो जावन आशिल्लो स्वामी जेजू हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक भलायकेचे आशिर्वाद समाधानाचे आशिर्वाद संतोशाचे आशिर्वाद आनंदाचे आशिर्वाद जैताचे आशिर्वाद सुटकेचे आशिर्वाद दिवन बेसांवांनी भरोवन दी म्हूण आमी येवच्या सर भक्तिकां खातीर माध्यम मुखांतरें नव्यान करतात त्या सर भक्तिकां खातीर आमी मागया. सगळी आमची मागणी सगळ्यात गुंतून बाळका जेजू समर्पण दिवया. येच्या पंचा जेजू बाळका कतीने बेसारायर बरोवल्या आमच्या काळजांचेर एका कोटी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी नित्यात्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कस निरासपण तुजे कुमाकांनी बुसवान आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता तुका वर्णोच्या सदां सर्वता आमेन. मगल बाबडी नो एक घडी बरो दोळे दांपया. आमच्या जिवितान जेजून केल्ल्या सर बरेपणा उपकार बावडया काळजांत हांव ताका अर्गां दिवया. 20 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्या 5 जाणां घरान समाधान लाभलां 10 जाणांक बरें रिजल्ट फोव जाला 5 जाणां बरी सैरीक फोव जाल्या 2 जाणां काजराचें कार्य बऱ्यान जालां. एकल्या काजरी जोड्या भुरग्याचें तेणें फोव जाला. एकल्याची घुमटी शिरेची गुणी जाल्या. एकल्याच्या फाटीचे कडेन कुशीच्या बरीची गुणी जाल्या. एक उतरप्रेच्या एक बरी भलायकी मेळ्ळ्या. तेका जाणांची धरिल्लीं कामां शबिद्या बंदा भोवल्यान एका कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला. एकल्या बोरवेलाचेर आशिर्वाद लाभून फोव जाला. परगांवांत असल्या कामां बदलती फोव जावन रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या. एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या.
एका चलयेचे शेसवणे जाल्यात एकल्या शिकूंक जाणवाय गिन्याची रुकाय फोव जाला तेका जाणांची तकली पडप मायग्रेन ती गुण जाल्या दोगा जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा तावन सुटका मेळ्ळ्या 5 जाणां आर्थीक समस्ये तावन पर्याय लाभला तशेंच 26 जाणांक मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गां दितात तांच्या संगत आमकां जायतें बरेंपण फोव जाला ह्या पासत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आमी काळजांत अर्गां दिवन हें अर्गां मागणें आमी बाळो जेजूक समर्पिया ए भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या त्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां मिटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्तारांनी सांबाळला आमची सगळी पातींनी आमी तुजे दवरता तुज्या अजापाच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी गळ्यांत दिली दैवीक मजा जोडून दीत सर स्तुती जावं आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन सुमयाचे नांव आमचो आदार ताणे रचला सरकारी संसार सुमया दयेन आयक म्हजे मागणी आणि म्हजी पोप तुजेशी पावो सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व दळ्यान मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडी लाभोंक कस भक्तल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय या तुझ्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिढ्यांनी कश्ट तेल्यांची तुवें दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या पुता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें अंगात आनी तुज्या संगतपणान जोडुल्लो दैवीक अनुभव सस्ताची जिवी जोडून तांकां आदार जावं हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रीतिमय ತಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿವರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे समय राहून तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर राहून तो राहून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाठून तुमच्या पाटल्यान तो राहून तुमकां राखूं तुमचे वय तो राहून तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे वडुपकार हालेलुया हालेलुया अभिरव्या मगळ बाबडीनो भक्तीन आराधनांत मिसांत नवेनांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता ताची भरपूर आशिर्वादां समेची मागता समेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता भक्तीन तुमी मिसांत वांटेली जाल्यात परत येवच्या शुक्रार आमी सांगाता मेळया सरपिटेस्तां खातीर मागया आनी सर्व सांगाता मेळोवन सर्वांच्या बरेपणा खातीर मागया परत तुमकां समेस्तां देव बरें म्हणटा आसतना आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं मुझा मोगान तुझी बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेष मुझा मोगान तुझी बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेष म्हज्या संवसार सांडीत तरी मनीस केंडीत तरी हांव तुका केदी सांडिसोना नेंत्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी
हांव तुका केदी सांडिसोना म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुज्या तुझे सर्वस्व दी तू म्हाका गोपान दिता अभिषेक म्हज्या सर्वेस्पर देव हांव तुजो दर्यो दयाळा येसो रडतेल्यांक भुजबोम दिवसो सर्गी वाटेन चलोवसो पर्वस्तान सोडीतरी दोंगर जर हालती तरी विश्वासी मोघो मुजो केदीस तुका सांगसोना म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणे तुज्या मोगाचें न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत